मुरगांव पालिकेच्या कामगारांचो प्रश्न बेगिना सोडवचो। जरी तर 2 दिसां भितर मुरगांवातलो कोयर नितळ जालो ना तर सगळे एकठांय मेळून हो कोयर व्हरून यूडी मंत्री मिलिंद नायकाच्या घरा भायर राशीक मारतले म्हण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। लाभपाक जर जबाबदार आसा जाल्यार हो गव्हर्नमेंट जबाबदार आसा, कित्याक आयज आमच्या मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जो म्युनिसिपालिटीचो जो मिनिस्टर आसा जाका आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणटा मिस्टर मिलिंद नायक, तो आयज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसून सुद्दां आयज खंय तरी अशें दिसपाक येयलेलें आसा कित्याक ताका हे इशूआचेर हे विशयाचेर मात सुद्दां कितें पडलेलें ना। ही ह्या लोकांक कॅरलेस करपाक लागलेलो आसा आनी हो इशू जो आसा रिजॉल्व करचे सांगून तो सुशेगाद आसा। आयज येदी व्हडली परिस्थिती आख्ख्या आमच्या वास्कोकारांचेर मुरगांव गोवाच्या लोकांचेर हाडपाक जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो यूडी मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा। आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जी आमची म्युनिसिपालिटी आसा मुरगांव गोवा म्युनिसिपल कावन्सील ताका आमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणटा। आयज तेच आपूण जोडटा आनी तेच लोकांक पेमेंट घालता। बट आयज हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जी आपली जबाबदारी आसा तो म्हणटा ही जबाबदारी आपली न्हू, तो म्हणटा ही जेन्ना म्युनिसिपालिटी ऑटोनॉमस आसा ते तेंचो विशय। हांव ताका विचारपाक सोदतां अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक तशेंच आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक, आयज ही म्युनिसिपालिटी सगळ्यो 11 म्युनिसिपालिटी आयज कोणाच्या ताब्यान आसा? आयज हे म्युनिसिपालिटी कोणाच्या ताब्यान आसा? आयज तर कावन्सिलर आसा, थंय कावन्सील आसा, थंयसर जे म्युनिसिपालिटी चलयता। आयज जर कोण म्युनिसिपालिटी चलयता जाल्यार गव्हर्मेंटान आपल्या ताब्यान ही म्युनिसिपालिटी घेतलेली आसा आनी गव्हर्मेंटान थंयसर एडमिनिस्ट्रेटर बसयलेले आसा। सो आयज म्युनिसिपालिटी चलयता कोण? घेवन सगळ्या वॉर्डांनी वचून सारणी मारून क्लीन केले। आतां ही गार्बेज क्लीन करा त्याच लोकांक घेवन या देवा सकयल। ते फक्त तुम्ही स्टंट करताले, इलेक्शन स्टंडाक इलेक्शन लागीं पावला म्हणून ते सारण मारताले रस्त्याचेर देवाक। आतां हांव त्या लोकांक त्या बीजेपीच्या मंडळाक सांगपाक सोदता, आतां देवा तुमी सकयल्यान हो कचरो जो आसा आख्खो आमचो मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वास्कोचो दाबोलीचो हो क्लीन करून दाखया। हांव तुमकां चॅलेंज करता, हो क्लीन करून दाखया। आनी जर तुमी हे क्लीन करना 2 दिसाचो टायम दिता तुमकां, कित्याक फाल्यां सॅटर्डे संडे मंडे पर्यंत आमी रावतले। मंडे पर्यंत रावना जाल्यार हांव आख्खे मुरगांव गोवाचे आख्खे वास्कोचे लोकांक तशेंच दाबोलीचे जे वॉर्ड 1 ते 25 वॉर्ड्स येता आमकां म्युनिसिपल कावन्सिलान, तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता वचून सगळो कचरो व्हरया आनी आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाच्या घराच्या भायर उडोवया। ताका बघून ते कित्याक तेजी जबाबदारी, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आयज एडमिनिस्ट्रेटर तेंचो, गव्हर्मेंट तेंचो। पैसे जाय जाल्यार फाल्यां अरे तुमी सेलिब्रेशनाक लागून 100 इयर्स म्युनिसिपालिटीचे सेलिब्रेशन कितले कोट्यांनी पैसे येयले मरे, खंय गेले ते पैसे? आयज 68 लिबरेशन डे सेलिब्रेट करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान 300 करोड दिले, खंय गेले पैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मिलिंद नायकाचें रेजिग्नेशन मागता, कित्याक मिलिंद नायक केपेबल ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणून थंय बसपाक। एक सादे प्रॉब्लम जर तेचे कडेन सॉल्व जायना न्हू, हे गार्बेज प्रॉब्लम हे लोकांचे, हे म्युनिसिपालिटीन लोक जे स्ट्रायकार बसले कितें आनी ती गरीब लोक ते ही घाण काडटा न्हू, आमी आमच्या दोळ्यान पळयता। डे टू डे लायफान ते आमचो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात। शी सगळी बुरशेपणां आहा न्हू, आपूण त्या घाणीन रावतात आनी ती घाण काडटात, ते हे लोक जे आतां स्ट्रायकाक बसले ते। आनी हो मिलिंद नायक आपल्या घरान बसोन ऑर्डरी सोडटा। अरे आमी मुरगांव गोवान सगळे वाटेन त्रासान आहा। मुरगांव गोवा इज अ डिजास्ट्रस प्लेस, कितें हांगा केन्ना कितेंय जावंक शकता। वी आर सिटींग ऑन अ टायम बॉम्ब। आनी कोणा खातीर? हे असले मंत्र्यां खातीर, हे करप्ट लोक हे सारके। कितें हे लोक इलेक्शनाक निवडून येवंक जायना, कित्याक असले लोक निवडून येवप म्हटल्यार अशी परिस्थिती। आयज आख्खे गोंय न्हू स्ट्रायकाचेर आहा, खंय ना खंयच्या गांवांत कसले ना कसले तरी प्रॉब्लम। बीजेपी सरकार समर्थ ना हो गव्हर्मेंट चलोवपाक। हे जे बसल्यात न्हू आतां मिनिस्टर, हे सगळे लोणचे केला न्हू हेंच्यांनी 13, 17, 15, 12, हे समर्थ ना हो सरकार चलोवपाक। तेंचे कडेन कॅपेसिटी ना। कित्याक सांग, आयज जी परिस्थिती सादी म्युनिसिपालिटी हे जर प्रॉब्लम सॉल्व जायना न्हू, तेंच्यांनी घरा कडेन बसपाचें।